कदंबा महामंडळान डिजिटलाचे वेगवेगळे प्रयोग सुरू केल्या। हे सिस्टम फुडल्या 2-3 म्हयन्यां भितर जाग्यार घालतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। जाल्यार राष्ट्रीय खेळा सर्ती उपरांत दर एका वाठारांत ईव्ही बस चलतल्यो अशें येरादारी मंत्री मोविन गुदिन्हो हांणी स्पश्ट केलें। कदंबाक इनकम कोण हाडपाक शकता? कदंबाक इनकम हांव जाल्यार म्हणटलो ऑफिसांत बसता ते न्ही, फिल्डार काम करता ते ड्रायव्हर आनी कंडक्टर हो कदंबाक इनकम हाडपाक शकता। हांव म्हाजी बस स्कीम हाजो रिवायज करतालो की तेज्या कितल्या पर्यंत आमकां फायदो म्हणजे ती बस इन लॉंग रन फायद्यान जाता ताचो विचार करतालो। बट त्या पात्रांवाचें म्हणणें आहा आमकां पयशे मेळटा तेच्या भितर तुमकां कमी मेळटा, म्हणजे खंय तरी शॉर्टकमींग आसा। त्या खातीर हांवें ताका सजेशन दिलां की म्हाज्या बसीचेर आमचे कंडक्टर जे कदंबाचे ओन कंडक्टर आसा ते घाल, आमकां तुमचेर 100% विश्वास आसा। म्हणजे सरळ म्हणणें आहा, कारण तुमी तो इनकम वाडोवपाक शकता। इतली वर्सां 43 वर्सां तुमी तो इनकम वाडयला, म्हणून म्हाजी बस स्कीम जरी आमी बसी प्रायवेट घेतल्यो आसत आमी तुमकां केन्ना भायर उडोवचे ना। एक गजाल तकलेची लक्षांत क्लियर दवरात, तुम्ही जे आसात ते आमच्या फॅमिलीतले एक सदस्य आहात। त्या 3 रिटायरमेंट तुमची सगळ्यांची काळजी ही कदंबा घेतले, सरकार घेतले म्हणटा तशें। पण तरी सुद्दां आमी म्हाजी बस स्कीम कित्याक हाडल्या, लोकांक बरी ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी दिवपाक। जो कोण कॉलेजीक वता, हाय सेकंडरीक वता, विशेश करून आमची भुरगीं, हांकां चीप ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज एवेलेबल करपाक जाय। आमकां कमीत कमी पयशांनी ताका ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी कशी मेळटली। इंडस्ट्रीन जो डेली कामाक वता तेणी बायक घेवन वयचो न्ही, रातचो धांक सुटल्या उपरांत तो एक्सिडंट जावपाक शकता, म्हणून ताकाय बी आमकां ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज एवेलेबल करपाक जाय। सांगलां तशें डिजिटलायजेशनचे वेगवेगळे प्रयोग आमी सुरवात केल्या। 100% मनीस जो बसींत चडटा ताका पयशे दिवचे पडोंक जायना। त्याने पेमेंट आपल्या कार्डांतल्यान करचो किंवा कार्ड तेजे स्वॅप करचे, कार्ड बसीन करना फुडें पयशे दिले जावचे। ही टॅक्नॉलॉजी वापरून आमी सगळ्यो बसी 100% बसीन डिजिटलायज करपाचे किंवा पास सिस्टीम एट अ टायम म्हयन्याचे पयशे वांगडा करप, ही सिस्टीम फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर आमी सिस्टम जाग्यार घालता। कदंबा हे महामंडळ आज तरी आम्ही सदांच अपेक्षा करता इट शुड बी अ प्रॉफिट मेकिंग इन्स्टिट्यूशन। आज ना फाल्यां डेफिनेटली जावपाचे मार्गार आसा। जे तरेन ते चलता हांव चेअरमॅना कडेन उलयतालो आनी योग्य टायमार सपोर्ट जाय तेन्ना आमचे मुखेलमंत्री बीन सपोर्ट दिता फायनान्शियली। आमकां बसय कमी पडटात। आतां थोडेच दिसांनी तुमी पळयतले पणजे नॅशनल गेम्स जाले उपरांत सगल्यो बसीस रिप्लेस करून आमकडे प्रपोजल रेडी आसा। ओवरनाइट कशें म्हणजे एक दिसानूच तुमकां चमत्कार कसो दिसतलो। ईव्ही बसीस विल रन इन एंटायर पेंजीम, तालिगांव, आल्तीन आनी हिंगा सगळे वाठारांनी ज्यो सिटी बसीस चलतात ऑल विल बी इलेक्ट्रिकल बसीस। आमी संपूर्ण तयारी केल्ली आसा। आफ्टर नॅशनल गेम्स आतां नॅशनल गेम्सांकूय कितलो सहभाग कदंबा ट्रान्सपोर्टेशनाचो आसा, कितल्यो तरेच्यो बसी चलता सगळ्यांक दिसता, सांगपाची गरज ना। कोविड टायमा महामारी जाली, कोण पावले? कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन पावले। दुसरो जेन्ना गेम्स जाल्यो तेन्ना खंयचे व्हडले इव्हेंट गोंयांत जाता तेन्ना कोण ट्रान्सपोर्टेशन आपल्या हातीन घेता? कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन। आमी केन्ना केन्ना ह्या कॉर्पोरेशना कडेन पळयता तेन्ना फकत प्रॉफिट करता काय ना, इट इज अ पब्लीक सर्वीस। प्रॉफिट करपा जाय, आमी तेय जे थिंगाय पावतले विल रीच देट प्रॉफिट करपाचे परिस्थिती आमी हाडून दाखयतले। पूण तेच बरोबर आज एक जो बदल गोंयांत जाता तुमी मुद्दाम पळोवपाक जाय।